प्रॉमिस केलेलें तें म्हाका सद्दां पळयता हांव सद्दां बिजी हांवें ताका सांगलेलें मुगे सगळें अर्जंट आहा की आतां काल मुगेलें लास्ट काबार जालें आनी हांवें ताका प्रॉमिस केलेलें मुगे सगळें काम अर्जंट काबार जालें म्हणजे न्हू पयलीं येतो म्हूण मेळटा येतो म्हूण मातशें म्हूण सो म्हाका आतां न्हू कितू वोर मेळटलें 2:30 to 3:30 1.5 hours मेळटा म्हाका ते जाल्यार एक 2 जाल्लें अजून मातसो हांव 2:30 म्हणल्यार पावता तेंगे थिंगा आनी एक्झॅक्टली 4 o'clock पायस जातलें कित्याक म्हाका मागीर पोतून बाबा पिकअप करपा जाय आनी आतां सगळे रस्ते आख्खे फोंडलो आहाय सगळ्याक ईच एंड एवरी प्लेस म्हणजे हांवें शॉर्टकट बसून गेलें न्हू सगळे रस्ते फोंडलो आहाय सो टायम लागता ताका लागून हांव रिस्क घेवपाना 4 o'clock पायस जातलें मागीर बाबा पिकअप करून मागीर हांव वयतलें घरा आनी आयज फ्रायडे हे विका मुगे चड विडियोज येयले ना कित्याक हांव बिजी आसलें तुमकां खबर आसता सो आतां हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला आफ्टरनून जाता आनी मुखार सो आय विल गो एंड मीट हर एंड कम आनी मागीर येयले म्हणटा मेळटा तुमकां हांव परतून मागीर ओके हांव भयणी दिसान येयलें मागीर 4:15 हांव पावलेलें घरा 4:15 घरा पावलें आनी मागीर भयणी दिसान येवन चाव बी करूं म्हाका मेळोंक ना दूद बॉल करून हांव गेलोलें आनी भयणी दिसान हांव येयलोलें 4:15 तेजे उपरांत येयलें मागीर घराको बॅग दवरलें आनी मागीर पोतून हांव हेल्कना गेलेलें आनी हांव आयज 2 पार्ट्स येयला म्हाका भयणी हितू फोर्स केलो न्हू जे म्हणून ताणें बरी ती भाजी केलोली एक आनी पुलाव केलोलो आनी हितून म्हाका फोर्स केलें ताणें जेयलो आसतना हांव परतून तेंगे जेयलें आतां घराको येयलें म्हणल्यार म्हाका भूक लागोली परतून हांव थिंगा शेवपुरी घेयली लायता आसतना हेल्कन आपणागे बिस्कीट घेयला आनी मुगे चाव जाता एक सायडीन आनी आतां चाव पिताय आमी चाव पिवपाचें क्विकली आनी मागीर परतून भायर सरपाचें हेल्कना पावोवपा वचपाक सो चाव पिताय आनी मागीर मेळटाय सो हांव तें भाजी हो बसतालें तें ताका नाब म्हणटाय नाब इंग्लिशीन कितें नॉल कितें तरी म्हणटाय नुस्तेका सो ती रेंड भाजी केलोली बरी जालोली टेस्टी सामकी सिंपल जाय कितें कोकोनट घालून केलोली आनी सिंपल आलोली म्हणल्यार बरी टेस्टी तेगे जेवण सदां बरें जाता आनी पुलाव केलो तेणें जिरा रायसा भशेन आनी ग्रीन पीस पुलाव केलो तेणें आनी तेणें बरें पिकल केलां फर्स्ट टायम मागीर तेगे खायलां बोंबलाचें ड्राय बोंबील पिकल इतलें टेस्टी जालां तें म्हाका सांगतालें आपूण कितें 2-3 भाशेन मसाले कितें तरी मिक्स करून केलें म्हणून बट इट वॉज व्हेरी यम्मी आनी ती तेगे आई सारकी हीट आलोली ड्राय बोंबील पिकल सो मागीर तेगे थिंगा जेयलें मातशें करून पयसोलें मागीर तेंय कामां वचपा भायर सरलें मागीर ताका हातेर सोडलें आनी हांव मागीर येयलें इतुलें ट्रॅफीक सामकें एल्कन बसून आपणागे प्रिंगल्स खाता एल्कन आतां इस्क्लासान येयला सारको टायर्ड जायन येयलो आहा आतां आनी हांव आतां चाव पिवपा बसोना सेवपुरी आनी चाव पिता सेवपुरी आनी चाव कॉम्बिनेशन तूं म्हणटली कॉम्बिनेशन केसो काय म्हूण चाव आनी सेवपुरीचें पूण म्हाका सायन्सा चाव नासूंक जायना म्हाका जाय चाव आनी हांव चाव पिता पासून न्हू आख्खें कॉप भरून पिता तितून आख्खी आतां हांव पिलां हितून इल्लीशी आनी सेशें सकाळचें आख्खें कप भरून सायन्साचें आख्खें कप भरून सारकी संवय जालो हांव पिवपाची आतां हांव मातसो टायम परतून भायर सरतलें म्हाका सदां अर्दें भायर सरतलें आनी हेच्या मुगे विडियो येयनाय शुड्रेस कित्याक हांव बिजी आसलो म्हणून सांगून तुमकां खबर आतां आनी आयज म्हाका आतां रांदपाकूय नाका हालीं म्हाका न्हू इल्लीशी आयज हांवें प्रॉन्स केलोली नुस्तें सो हांव आयज ती प्रॉन्स करता सकाळीं हांवें दाल केलोली शीत केलोलें आनी हांवें चिकन फ्राय केलोलें चिकन फ्राय रायत्री ते केलोलें तें मुगे थोडेशें उरलो न्हू तें हांवें आयजूय केलें आनी सकाळीं टिफीन दिलें बिलबरा व्हरपाक सो त्या टिफीन करता आसतना शीत हांवें म्हाकाय बीन केलोलें 12 बोर जालां म्हाका आनी रातीकोच रांदपा नाका भाजी म्हाका आहा कालची इल्लीशी उरलो आहा ती आमकां काबार करतली आयज आनी तोंडा लावपा करूं पडटलें म्हाका आतां सूट काडूं पडटली भायर आनी न्हू मुगे ते सगळे आतां दाग सगळे विजिबल जाल्याचे आतां हेचे चिकन पॉक्साचे आतां सुबेज म्हाका विजिबल 1 2 3 4 सगळ्याक आख्ख्या फेसाचे न्हू मुगे आतां कोट्टाय सामकें तें कितें न्हू आहा जाल्यार सांगाय तूं म्हाका तें काडपाक
ऑइंटमेंट बी कितें आहा न्हू जाल्यार म्हाका सांगाय तुमी त्या कितें होम रेमेडीज बीन आहाय जाल्यार म्हाका सांगाय तुमी आतां ऑलमोस्ट म्हाका डिसेंबरा जालो तें डिसेंबर टू जॅन टू फेब आतां 2 म्हयने जाले आनी पयलीं हितू कोण नासलें पूण न्हू आज सुबेज सारकें विजिबल सो हेजे कॅमेराचेर पासून म्हाका थिंग दिसती पडटा हेजे फोनाचेर म्हाका दिसती पडटा आनी आज सुबेज मातशें डार्क जाला दिसतें पूण सांगाय म्हाका कितें आहा जाल्यार मागीर न्हू हांव कोत्ता होम रेमेडीज कितें करपा आहा जाल्यार नाजाल्यार कितें ऑइंटमेंट बीन लावपा जाय जाल्यार न्हू तुमी सांगाय म्हाका कोणाक खबर आहा जाल्यार आयच्या दिसाचें म्हणटू इतलें आतां ऑलरेडी जाली 5:30 सो 5:45 हांव परतून भायर सरतलें बाबागे क्लासी वचपाक आनी मागीर आयज एज हांव सारकें रिलॅक्स मुडाचेर गेलो हांव आतां आयज मुगे दीस बरो गेलो कित्याक हांव भयणी बी मेळून येयलें आनी हांवें ताका सांगूं ना ताका सरप्रायज दिलें ताका खबर ना एक्चुली तेंगे ती वचपा आहा म्हूण सडनली हांवें चिंतिल्लें सकाळीं आयज की हांव एक 5 विमान येतो म्हूण म्हाका असो बरो दिसतालो कित्याक तेंगेले न्हू एग्जाम बीन चालू आहा येता भायर गेलो पूण तें नासलोलें हांव मातशें बयसलो आनी येयलें एकलो मेळ्ळो म्हगेलो नेव्यू म्हाका धाकटो ताका मेळ्ळें आनी येयलें आनी मातशें टायम पास जालो म्हगेलोय बीन सो आनी फाल्यां म्हणटू सॅटर्डे आतां सॅटर्डे मुगे एक्चुली म्हाका भायर सरपा जाय आसलोलें पूण म्हाका आतां हेल्थाक लागून तुमी भायर सरप मेळना तें घेतलो टायमा लागून संडे चोया मागीर संडे म्हाका मलाड वचपा आहा मातशें संडे मलाड पासून मागीर मातशें कोणा मेळपा वचपा आहा न्हू तेंका मेळना येता मागीर आनी मागीर मेळटा चोयता मुखार मागीर मेळटा तुमकां हांव फुडें फाल्यां मेळटलें सोमतें आतां ओके सी यू ऑल आतां न्हू नायट डिनर टायम दाखयत तुमकां हांवें ब्राउन्स केलें ती मातशें तितून हांवें चायनीज तडका घायला म्हणजे तितून हांवें सोया सॉस घायला आनी हॉट एंड सार सॉरी हॉट एंड स्वीट सॉस घायला आनी पियाव गार्लीक ओके इतलें केलां आनी आमगे डिनर आतां आनी कितें आहा दाळ आहा आनी शीत आहा सो हें आमगेलें आयचें डिनर आनी आतां उरलेलें सोमतें मेळटा तुमकां हांव फाल्यां ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन आतां नेक्स्ट डे आयज सॅटर्डे आनी 1st ऑफ मार्च आतां हांव न्हू आतां टायम जाला 11:45 जालें आतां हांव आतां बाबा पावून येयलां आनी हांवें म्हणलें हांव आतां मातशें कोत बसतलें आतां मुगे सगळें हेर काम जालें न्हू आतां हांव एक रूम न्हू साफ करपाक स्टार्ट करतलें हेसान तें जाल्यार आतां हेल्थ इस्कला गेलें म्हणटा मागीर कित्याक तो इस्कला वयता तो म्हाका एटलिस्ट आयज 2 hours स्कूल आहा ताका सो मातशें लॉंग ब्रेक आहा न्हू तेदो बऱ्या पडटा 2 o'clock हांव स्टार्ट करतलें आयज आनी आयज हांवें केल्या दही कडी आनी नुस्तें आजून केलें ना नुस्तें काडपा जाय आतां दही कडी आनी रायस आनी काल राती न्हू इल्लीशी प्रॉन्स उरलोली ती हांवें विल्बराज टिफीन दिला सकाळीं दही कडी केलोली रायस केलोलें आनी ती प्रॉन्स हांवें ताका दिलें आनी आतां म्हाका चोवपा पडटलें कितें करूंक पडटलें आनी आयज हे विडियोचेर न्हू हांव चड व्हडलें करना आतां हांव हो विडियो एंड करता हिंगा आनी तुमकां न्हू हांव ती रेसिपी हांवें लास्ट विडियो सांगलो न्हू ती रेसिपी हांव हे विडियो शेअर करता चिकनाची आनी न्हू ती इतली बोर जालोली टेस्टी जालोली तुमी ट्राय करून चोयाय आनी म्हाका मागीर सांगाय सो ही रेसिपी आतां बरें चड दीस जालें हांवें शेअर करूं ना ती शूट करून दवरलें पूण हांवें म्हाका करूंक मेळ्ळी ना आय थिंक इट वॉज ऑन संडे ही रेसिपी हांवें हायलोली लास्ट संडे चिकन सो ती हांवें शेअर करूंक ना तो हे विडियो हांव ती शेअर करतलें आनी तुमी ती आतां ट्राय करून चोयाय आनी मागीर म्हाका सांगाय कॉमेंट्सां कितें करून जाली ती आनी आय जस्ट वॉन्ट टू से थँक्यू टू ऑल हू आर वॉचिंग माय विडियोज तुमकां लायक जात जाल्यार तुमी लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय म्हगे चॅनलाक कितें हालीं आमी संडेची केन्ना भायर सरताय कित्याक संडे एक मातशें फ्री आसता आमकां आनी संडे सगळीं घरा आसताय सो त्या दिसा मातशें केन्ना भायर सरताय खंय गेले जाल्यार सो ह्या फाल्यां विकेंडाक स्टार्ट जाला आयज आनी केशे वयता सो ह्या विकेंड आतां फाल्यां संडे सो ह्या कितें करून वयता आनी हांव आतां विडियो एंड करता सो थँक्यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय विडियोज आनी हे विडियो आतां तुमकोडे चिकना रेसिपी शेअर करता आनी विडियो एंड जातलो मागीर सो गॉड ब्लेस एवरीवन एंड हॅव आतां न्हू हिंगा हांवें हाफ kg
चिकन गेला आनी हांवें तितून न्हू जिंजर आनी गार्लीक क्रश करून गेला. तुमच्यान हिंगा पेस्टूय बीन घेवपा जाता तुमकां जाय ते भाशेन. आनी हाफ लायम आनी सॉल्ट हें सगळें हांवें घायलां आनी मॅरिनेट करून न्हू मातशें गो दवरलां अरावंड 15 मिनट्स पुरो. मागीर हिंगा हांवें पुदिना घेयला, कोथमीर आनी ग्रीन चिलीज आनी 2 ऑनियन घेयले व्हडले. आनी हांवें न्हू गरम उदकां 10 काजू बियो न्हू हांवें सोक करून दवरलेले. तो सगळें हांवें तितून तें मिक्स केलां आनी तेजें एक पेस्ट केला आनी सगळें हांवें हितून मॅरिनेट केलां. आनी तितून हांवें 3 टेबल स्पून कर्ड घायल्या. सो हें हांवें मॅरिनेट करून न्हू मातशें आनीक एनदर हाफ एन आवर अशें दवरलेलें मॅरिनेट करून. मॅरिनेट जाय सुबेज टायम दोत न्हू तितूंतल्यान सुबेज बोर जाता. आनी मागीर हांवें हितून न्हू इल्लीशी कसुरी मेथी क्रश करून घायलोली. मागीर आफ्टर हाफ एन आवर तुमच्यान जाय जाल्यार सुबेज टायमी दवरपा जाता. ओवरनायटूय तुमच्यान जाय जाल्यार फ्रिजींगान दवरपा जाता. तो आनी टेस्ट येता बरो येता. सो हांवें मागीर न्हू हे सगळे पिसीस मॅरिनेशन तूं काडले आनी ते हांवें न्हू दोनी वाटेन बरे भाशेन फ्राय केले. हें चिकन न्हू दोनी वाटेन फ्राय करून घेयलें म्हणटकीर न्हू हांवें सेम कायलीचेर कित्याक तितून तेल घालो न्हू आनी मसालोय घालोलो सेम कायलीचेर हांवें तेजपत्ता, पेपरकॉर्न आनी इलायची, स्टारफूल, गरम मसालो तो हांवें हितून न्हू फ्राय केला. आनी तेच हितून मागीर हांवें तो अख्खो मसालो रोखयला सगलो. आनी हिंग न्हू हांव एक मिस्टेक जाली म्हगेली, हांवें तें बटर पयलीं घालपा जाय आसलें बाराबू तें हांव विसरलें. पूण एनीवेज हांवें तें मागीर एड केलें सगलें तितून इल्लेशें बटर एड केलें. आनी एक्चुली ही रेसिपी सामकी सिंपल एक सुबेज व्हडलेशें कांय ना. हें सगलें मागीर न्हू मातशें एका ग्रेवी बॉयल येयलें म्हणटकीर हितून हांवें चिकन एड केलें मागीर. आनी हें चिकन ऑलरेडी कूक्ड आहा आतां 80% अशें. आनी ग्रेवी एड केलें म्हणटकीर न्हू जास्त फॉर 5 मिनट्स एक बॉयल येवपासून न्हू दोनी वाटेन कूक करपाचें. आनी ग्रेवी तुमच्यान जाय ते भाशेन एडजस्ट करपा जाता. आनी सुबेज जाल्यार सुबेजूय उदक एड करपा जाता, नाजाल्यार ड्राय मातशें करपा जाता. सो ही सुबेज इतू डिफिकल्ट रेसिपी न्हू ही. आनी हांवें केली न्हू बरें टेस्टी जालोली, यम्मी जालोली. तुमी सगळीं ट्राय करून चोयाय. आनी लास्ट हांवें मागीर हितून न्हू कोरिएंडर घायला गार्निश करपा. तुमकां म्हगेलो व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल सरिना डिकुना व्लॉग्स गोवन इन मुंबई. गॉड ब्लेस एवरीवन. बाय बाय.